गुड इव्हनिंग. हांव कॅप्टन वेन्झी वेगस. आज आमगे तारवट्यां पासत आज सगळ्यांक आमगे तारवट्यांक एक घरांत सेफ रावपाक उलो. हे पॅन्डेमिकाक बीजेपी सरकारान आमकां गेल त्या वर्साक असले टायमाक आमकां सगळ्यांक सेफ हाडपाक कितें केल्लें तें सगळे तारवटी जाणाय. आनी आतां वॅक्सिनेशन मान आमकां पोतून धाडपाक तारवट्यांक हो सरकार कांयच परत प्रयत्न घेयना. आज ह्या व्हिडिओंतल्यान पयलो भाग हांव एक ब्रीफली आमगे सगळे तारवट्यांक जो डीजी सर्क्युलर नंबर 10 डेटेड 28 ऑफ एप्रिल कोविड जे वॅक्सीन आहा ते वॅक्सीन मातो जाल्यार आमगे तारवट्यांनी एक वेबसायट आहा cowin.gov.in. हे वेबसायटीचेर आरपीएसएल एजंटान लॉगिन जावन डिटेल सगळ्यो बोन जॉयनिंगाच्यो ह्यो बरपा जायो. आनी ह्या सर्क्युलराचेर दिलो आहा सायन ऑन सर्टिफिकेट म्हणाय ती सायन ऑन सर्टिफिकेट जनरेट जातली. ती सायन ऑन सर्टिफिकेट जनरेट जाल म्हणटरी तो प्रोसिजर बरयलो आहा आनी ही सायन ऑन सर्टिफिकेट तेज कॉपी काडून वील हॅव टू टेक दिस कॉपी टू एमपीटी because MPT is supposed to be one of the vaccination centers for all the seafarers. पूण अजून MPTन नामून सेंटरूय कॉमेस केल ना आनी नामून थिंग वॅक्सिनाय येल नाही. आनी आज कित्या जाता हे फकत जाता बिकॉज आज आमगेलो जो NRI कमिशनर आहा बीजेपीचो तेका शिपिंगा एस म्हणलो कळना आनी तेका शिपिंगा एस म्हणलो कळलो जाल्यार ही वूड हॅव बीन मोर प्रोएक्टिव्ह in ensuring that all the seafarers get this vaccination on time. Both the doses to be safely kept only for seafarers. आणि आज ही गरज जायना. We demand the government of Goa to set up a seafarers COVIN corridor. A seafarers COVIN corridor. एक SOP for seafarers COVIN corridor. Seafarers COVIN corridor मुरचे कितें MPTन दोन्ही वॅक्सिना फर्स्ट डोज आणि सेकंड डोज तारवट्यां पासत अलॉट करपाचो आनी एमपीटीन एक 5 ते 10 टेंट घालपाचे. ते टेंटान तुका वॅक्सिन दिवपाक ट्रेन्ड तुगेले नर्सीस जावं ट्रेन स्टाफ आसपाक आनी थ्रू द कोविन वेबसायटी वयल्यान जे तारवटी रेजिस्टर जाताय तेमी एमपीटी वचोन आपल्यागेलो डोस घेवपाक. आनी हो डोस तुमी बेगीन कॉमेस करचो. आनी हो कॉरिडोर जो आहा कोविन सीफेरर्स कॉरिडोर जो कॉरिडोर will make a safe channel to ensure that every seafarer जो थिंग येतलो कित्याक लूट जातली सो ती लूट जायना जावपाक हो कॉरिडोर आनी तेजे एक एसओपी कोन हे करपाक आमी डिमांड करता. तुमकां जायना जाल्यार आमकां सांगाय. आमी गेले ते पाटी एक कंटिजन्सी प्लॅन करून दिल्लो. तेच भाशेन वी कॅन ड्राफ्ट यू एन एसओपी इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ कोविन सीफेरर्स कॉरिडोर. वी कॅन डू दॅट अँड वी कॅन हेल्प यू ऑल. वी कॅन व्हॉलंटियर आमच्यान तारवट्यांनी आनी म्हज्यान देखून एन व्हॉलंटियर जावपाक जाता तारवट्यां वॅक्सिन दिवपाक थिंगा एमपीटी कडेन. हे तुमी करपाची गरज. दुसरें तिसरें म्हणल्यार आज जो साऊथ गोवा एमपी आहा बाब साळदीन तो रिटायर्ड मॅन आनी तो एमपी जावन बसलो आहा पूण कांयच खबर कोना आज तारवट्यां पासत. आनी तेका लागून आमी म्हणटाले हे जावन आहा काँग्रेस जनता पार्टी. साळदीन बीजेपी बारा मेळोन आहा आनी बीजेपी बारा मेळोन आहा म्हूण तेका तारवट्यां कोण गेलो ना. 75% ऑफ साऊथ गोवा गोवन्स आर सीफेरर्स. 75% ऑफ द सीफेरर्स ऑल ओव्हर गोवा 75% तारवटी साऊथासून येताय. आनी आमगेलो एमपी काँग्रेस जनता पार्टी घेवन निनोन आहा. हांव सांगत तेका उठ ओस एमपीटींत आनी उठाय जो NRI कमिशनर आहा तेका घेवन ओस इन्स्पेक्शन कराय थिंगा टेंट बांदून घेयाय आनी विथीन 24 hours start that and put up a vaccination cell there. दोन्ही डोज हाडाय फर्स्ट डोज and सेकंड डोज. कित्याक यू हॅव टू बी केअरफुल. फर्स्ट डोज मारून सेकंड डोजाक 28 days या 4 weeks चड ओरो जायना. तारवट्यां सेकंड डोज टायमार पडपाक जायो बिकॉज तेंका जॉयनिंग आसतलें. अँड यू हॅव टू कीप इन माइंड सीफेरर्स आर की वर्कर्स. वी आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स. आमकां जरी तरी आज परत वचपाक मेळना. ऑलरेडी बांगलादेश फिलिपिन्स चायनीज सगळ्यांक जॉब मेळताय आनी हे सिट्युएशन तुमकां गव्हर्मेंटाक सांबाळपाक जावपाना. लास्टाक वी वूड लायक टू ऑल्सो टेल दॅट आज तारवट्यांक जाण जावपाक गरज
आम जोरी तरी आम आदमी पार्टी आयज दिसाक एसो सिच्युएशन पॅन्डेमिक जोरी तरी हँडल कोताले जाल्यार आमी एसोलो सी फेरर्स कोविड कॉरिडोर उक्तो करून एमपीटीन हो कॉरिडोर चालू कोताले, आम नुसी हो कॉरिडोर चालू कोताले, आम सीस्कॅनान कॉरिडोर चालू कोताले, प्लस जे जितले जाग्यांनी आमगे तारवटी मेडिकल कोताय, जावं ते ब्लू शिल्ड, जावं ते डिवायन मेडिकल सेंटर, जावं तो इंडस, हे सगळे जाग्यांक आमी तांकां वॅक्सिन सप्लाय कोताले फर्स्ट अँड सेकंड डोस. आणि थ्रू द कोविन पोर्टल गव्हर्नमेंटा पोर्टलांतल्यान हे सगळे जाग्यांनी आमगे सगळे तारवट्यांक आमी हे चॅनलायज कोताले. दिस वूड हॅव बीन आवर इनिशिएटिव्ह आम मारले जाल्यार. आज आम नाय, आम वो इनिशिएटिव्ह हो गव्हर्नमेंटा एडवायज करूंक सोदताय. तुमगे जाय ती नांव घाल्याय, पूण कोंतान हो वॅक्सिन आमगे तारवट्यां तुमी करचो हे आमी मागता. आणि अ डायनॅमिक डिसिजन मेकिंग is lacking in today's government because both the government and the opposition म्हणून नाच पूण एक MP पूण आहा, सो दोगोय मेळो आहाय आणि their decision making is putting all the seafarers today in trouble. This is high time. We request the government again, please, if you need our help, we are ready to volunteer. We are ready to help you in setting up a seafarers COVID corridor. Thank you.